स्वाहा सदा नमोस्ते। ओम मंत्रोक्षराय स्वाहा। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय वासुदेवाय नमः। ओम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम अधोक्षजाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम मंजुलाय नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम हरे काल 1 मार्चाक आम्ही जे आमचे नवीन जो कळस केला त्याची म्हापसाभर मिरवणूक काढली। खोर्ले सातेरी मंदिरापासून सुरू जाऊन शेवट म्हापशा बोडगेश्वर देवस्थान कडे पावले आणि थंयच्यान मागीर दारगळी सातोळकर देवस्थानांतल्यान आमी सगळे गाजत बिजत घेवन आयले। आज सकाळी 8 विधी सुरू जावन कलश रोवणाची 12:20 मुहूर्त आसलो। म्हापशेकर भरपूर लोक येवन तो कलश रोवण बऱ्या रितीन जालो आणि जे स्वामी दत्तानंद सरस्वती दापोलीच्यान आयिल्ले तेंच्यांनी हो कलश रोवणचो सोहळो केला। तेंचे हांव मनपूर्वक आभार मानता। ते स्वता त्यांनी वयर चढून त्यांची पूजा करून कलश रोवण सोहळ्याचो सारकी विधी संपन्न केली। सगळ्या लोकांनी महाप्रसादाचो आस्वाद घेतलो आणि आता सगळे विधी संपल्या आणि हांव ह्याच हेतून सगळे लोक जे आज भागी झाले कालच्या मिरवणुकीन आजच्या विधींनी यांचे आभार प्रकट करता। आमचे सगळे जे कलश आणि घुमटा खातीर ज्या लोकांनी मॉनिटरीली आणि कायंडान सपोर्ट केला त्यांचे आभार मानता। आणि आम्ही हे आज कलश रोवणच्या सोहळ्याच्या निमित्तान 10 ग्रामचो सिल्वर कॉइन रिलीज केल्लो आसा। त्याची प्राइस 2000 रुपये दवरलेली आसा। तो हांगा देवस्थानान उपलब्ध आसतलो पण जाय तेणे हांगासर देवळान जो कारकून आसता तेजे कडेन येवन घेवचो। आज नगर देवी शांतादुर्गा जी धारगळ गांवांत बसलेली आसा त्या देवळाचें काम बांदकाम म्हणजे पुनर्बांदकाम कंप्लीट करून आज ताची कळस स्थापना जाल्ली आसा। ताचो सुवाळो आज सामको वेवस्थीतपणे सुशोभीत असो सुंदर असो सुवाळो जालो। त्या बद्दल देवस्थान कमिटीचे अभिनंदन। म्हापशेची देवी आसा नगर देवी आसा हिजो व्हडलो एक इतिहास आसा 500-600 वर्सांचो इतिहास आसा। ही हांगासर ज्या वेळेक इन्क्विजिशन जालें त्या वेळेचेर म्हापशाच्यान ही देवीचें स्थलांतर जालें। पयलीं ही सांखळी कारापूर गांवांत गेली ताजे उपरांत हांगा दारगळे हाडून तिची स्थापना केली। हांगासर सादारणशी 200 ते 300 वर्सां हे देवूळ हांगासर जाल्लें आसा। म्हापशाची ही नगर देवी आणि ही देवी खूब जागृत अशी म्हणून हिची आख्यायिका आसा आणि म्हापशेच्या लोकांनी आणि महाजनांनी मेळून ह्या देवळाचें जें बांदकाम केल्लें आसा तें सुंदर रितीन केल्लें आसा। आनी मेन म्हणजे तांकां जो इम्पॉर्टंट जे बांदकामाचें जें आसा तातूंत हे कॉन्क्रीट करिनासतना कॉन्क्रीट वापरिनासतना ह्या देवळाचें तांणी जी रिस्टोरेशन केल्लें आसा तांचें खरेंच अभिनंदन करी सारकें आसा। आणि बाकीची जी आमची गोंयांतली देवळां आसा पळय आमची जी पोरणी देवळां आसा त्या लोकांनी हातूंत इन्स्पिरेशन घेवन आमची जी देवळां आसा तांची कॉन्क्रिटायजेशन करूं नाका। पयलींची आमची देवळां आशिल्ली ती बरी रिस्टोर करा पण ताजें नवीन बांदकाम करतना ती डिमॉलिश करून ते तातूंत कॉन्क्रीट बांदून सिमीट वापरून जें बांदकाम करता पळय हें बरोबर न्ही।
हें जें देवूळ जे तरेन रिस्टोर जाल्लें आसा, पार्टली रिस्टोर जाल्लें आसा, खास करून घुमट ह्या देवळाचें जें रिस्टोर जाल्लें आसा तें पारंपारीक पद्दतीन केल्लें आसा आनी ह्या देवळाचें आतां जें रिपेर जाल्या उपरांत सादारणशी 150-200 वर्सां ह्या देवळाक आतां सारकी गॅरंटी मेळिल्ली आसा. तर ह्या कमिटीचें खूब अभिनंदन, महाजनांचें खूब अभिनंदन आनी ज्या ज्या लोकांनी हें काम केलां फुडें सरून तांचें सगळ्यांचें अभिनंदन. खास करून म्हापशेकारांक तांची जी नगर देवी आसा पळय ताजें जें आज जें देवाचें काम जाल्लें आसा त्या बद्दल तांकां हुनहुनीत परब्यो आनी म्हज्यो सगळ्यांक अभिनंदन. आनी शांतादुर्गा देवी सगळ्यांक आमकां बरें आयुश्य, आरोग्य, धन, शक्ती, संपत्ती म्हापशेकारांक मेळटली आनी बाकी सगळ्या गोंयकारांकूय दितले अशें म्हाका विश्वास आसा. तर लोकांनी येवन हें जें बांदकाम केलां तें पळोवपाचें आनी देवीचो आशिर्वाद घेवपाचो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.